Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तुम्ही सगळे कार्यकर्ते कसल्या दबाव नाही येता. आता तुमका खूप अपेक्षा येतली. कोण म्हणतो आपण तिथे सोयरे कामाक जाता, कोण म्हणतो चेड्याचे काम करतात आणि म्हणतो आणि किती करतात. तुमचे पाय धरपाची परिस्थिती दयानंद सुट्टेकडे येलेली आहे. पण तुम्ही खंय तरी दुबाव घाल नका मनात. कारण ह्या दयानंद सुट्टेकडे कसलेच काम सांगता. तुमका एक सांगता चॅलेंज एक हजार एक 4-5 लोकांच्या पुढे त्याला जाहीर आव्हान करता. 4 वर्षात 4 कायलो घमेला दामाचा दयानंद सुट्टेन महाराष्ट्र भांड्याच्या रस्त्यात घालून दिले त्याला दाखवचे. आणि त्यांनी दाखवलं त्याला आम्ही आमची स्वतः माझी राजकीय कार्यकर्ती आता दहा मोर्चे सोपा लक्षात जाहीर करता. 4 वर्षात या आमदारांना काहीच करू नका. आणि आज जशी निवडणूक जागी येईला तशी जाग येईला आणि तो सर्वे धावतात. आता येतात लोकांची कामां करिनात, कामां करता म्हणून सांगतात आणि फटयतात लोकांक आणि आपल्याची कामां करतात. खरें आमचें म्हणल्यार सरान खूब काम केल्लें आसा. युथाचें खूब बरेपण करता. इट्स नॉट ओन्ली दॅट हिंदू कॅथलीक मुस्लीम अशें ना. इट्स अ यूथ म्हणून आमचो संघ असो आसा. आमी मायनॉरिटी पासून जाल्ले आसून पूण आमची कामां जाल्लीं आसा. आमकां एक अश्योरन्स आसा की फाल्यां समज सर येयलो आमची कामां जातली. आमी अशे यूथ आसतले की कोण तरी खंय तरी कामाक लागतलो, जावं गव्हर्मेंट जावं प्रायवेट. सो एक विजन आसा. त्या खातीर म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. दीस इज द टायम टू चेंज. युथान फुडें येवचें. कितें तें डिसिजन सगळ्यांनी पयल्लें आसा. एक मोगो पक्षांचे कार्य केला. जी दारोकर स्वतः अपक्ष म्हणून उमेदवार राविल्ले गेले 2.5 वर्षां मागीर बाय इलेक्शनात ते हरल्यानंतर तांच्यांनी जोमान आपले कार्य सुरू केले. ह्या पूर्ण मतदारसंघात तांच्यांनी सगळ्यांच्या अडीअडचणीक पावपाचो प्रयत्न केलो. फाटल्या टायमार पेंडेमिका टायमार सगळ्यांक खबर आसा तांच्यांनी आयसोलेशन सेंटर उबे केले. जंय तांच्यांनी एक डॉक्टर, 2 नर्सीस, अटेंडंट, एम्ब्युलन्स, ड्रायव्हर, डायट, प्रॉपर डायट अशी सगळ्याची व्यवस्था करून कितीशे लोकांक ताचो लाभ मेळ्ळो. म्हाका किती तरी भाजपाचे कार्यकर्ते मेळ्ळे ज्यांच्यांनी ह्या सोयीचो लाभ घेतलो आणि तांच्यांनी आमी छाती ठोकपणे सांगता की ह्या फावटी आमी जिता बरोबर आसतले. आता हांगासले आमचे कार्यकर्ते आसले तांकां अशें जालें की हांगाच्या मोर्चेच्यान मांद्रे वचपाक खूब डिफिकल्ट जाता आनी मोर्ची व्हडली पंचायत आसल्या कारणान पॉप्युलेशनूय चड आहा. सो तेंचो रिक्वेस्ट आसलो की हांगा मोर्चेन एक आमचें ऑफिस आसचें. सो ताका लागून आयज आमी ऑफिस स्टार्ट केलां आणि जे सगळी सेवा थंयसर आमी सुरवात केल्या. डीजी सेवा ती हांगासर हांगा मोर्जी गांवा खातीर हांगा डीजी सेवा आमी स्टार्ट करपाचें आयच्यान स्टार्ट केलें. मांद्रे मतदारसंघात ह्याच्या पयलीं मुख्यमंत्री जावन गेलो लक्ष्मीकांत पार्सेकर. त्याच धर्तीचेर आयज MLA काम करता आणि इतले आसून सुद्दां म्हणजे भाजपाचो हयसर पंगड आसून सुद्दां मुख्यमंत्र्याक हांगा येवचें पडटा. हे तुमच्या त्या सगळ्या कामां खातीर अडथळो दिसता. तुवें म्हटल्यार तेणी काम भरपूर काम केलां जाल्यार CMाक येवपाची कितें गरज पडली पयलो प्रश्न. दुसरो म्हटल्यार आतां CM हांगासर येयला. आमी आमची पार्टी मांद्रे तर्फे तेंचे एज अ CM वेलकम करतात आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. पूण तो येयला तेणी ते बाकीचे विचार करपाचो कितें हांगासर काम डेव्हलपमेंट जाला ते जे प्रोजेक्ट जे अर्दे कुठे उरले ते गेली 4.5 वर्सां कंप्लीट जावंक ना कशें पडले तेचेर तेणी वचून अभ्यास करपाचो आणि कित्याक जावंक ना ते पळोवपाचें. आनी लोकांक फॅसिलिटीज केन्ना प्रोवायड जातली. अनएम्प्लॉयमेंट मेजर इशू आहा. इलेक्ट्रॉनिक सिटी केन्नाची सँक्शन जाली अप्रूव जाल्ली आहा ती आजून पर्यंत स्टार्ट जायना. फक्त आश्वासनां मेळटा जातले म्हणून. पूण आयज पर्यंत तेंचें कांयच जावंक ना आनी डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें तें पयलीं दाखोवपाचें. आयज 5 ते 6 प्रोजेक्ट हातीन तेंच्यांनी उद्घाटन करता. सो ताचेर कितें म्हणपाचें. पयलीं कोणे केल्यात ते सुरवात कोणी केल्यात कंप्लिशन कोणी केलें ते पयलीं पळोवपाचें आनी कंप्लीट थोडे प्रोजेक्ट कंप्लीट जायनासतना उद्घाटन करतात तेचेरूय लोकांनी विचार करपाचो. हे जे प्रोजेक्ट पार्सेकरान आमच्या हेणी करूंक ना सोपतेन करूंक ना. तेणी जर केल्लेले जाल्यार एक वेगळें चित्र आसतलें. लोक तेच्या सपोर्टाक आसतले. सगळ्या मांद्रेच्या जनतेक खबर आहा प्रोजेक्ट कोणे केल्यात कोणे सँक्शन केल्यात. जीत भाई आयज